नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. दक्षिण आफ्रिकेचे राष्ट्राध्यक्ष माटामेला रामापोसा हांचे वांगडा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केली भासाभास. दोनूय देशां मदीं राजनैतीक संबंद घटमूट करपाचे संकेत. तिनूय सेना दळांचो एकवटीत पंगड करपी आंतरसेवा संघटन विधेयक लोकसभेत मंजूर. राज्यसभेचें कामकाज सोमार मेरेन केला तहकूब. मणिपूर विशयावेल्यान विधानसभेत भासाभास करपाची विरोधकांची मागणी सभापतींनी न्हयकारली. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सादर केलें निवेदन. मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा येवजणे खाला सवाय मोलान शीत कडी आनी भाजीपाव दिवपा खातीर आप वावुरपी पंगडांक दितले प्रोत्साहन. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी विधानसभेत दिली माहिती. आनी दादल्यांच्या आशियाई अजिंक्य चषक हॉकी सर्तीन भारतान चीनाचो 7-8-2 गुणांनी केलो पराभव. आयज भारत आनी जपान पंगडां मदीं जातलो खेळ. पळोवया खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी काल दक्षिण आफ्रिकेचे राष्ट्राध्यक्ष माटामेला सिरिल रामापोसा हांचे वांगडा दूरध्वनी वेल्यान भासाभास करून दोनूय देशांतल्या द्विपक्षीय सहकार्याचो नियाळ घेतलो. भारत आनी दक्षिण आफ्रिका दोनूय देशां मदल्या राजनीतीक संबंदांक 29 वर्सां पुराय जातात. ते फाटभुंयेर 22 ते 24 ऑगस्ट मजगतीं दक्षिण आफ्रिकेत आयोजीत केल्ल्या ब्रिक्स परिशदेच्या बसके खातीर राष्ट्राध्यक्ष रामापोसा हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां निमंत्रीत केल्यात. प्रधानमंत्र्यांनी हें निमंत्रण स्विकारलां. G20 शिखर परिशदेंत आस्पावीत जावपा खातीर आपणाक भारतांत येवची उमळशीक आसा अशें राष्ट्राध्यक्ष रामापोसा हांणी म्हळां. लोकसभेत आयज तिनूय सेना दळाचे एकवटीत पंगड करपी आंतरसेवा संघटना विधेयक मंजूर केलां. हे विशींची म्हायती संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी सभाघरांत दिली. लोकसभा में पेश किया गया इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन कमांड एंड कंट्रोल एंड डिसिप्लिन बिल 2023 भी उसी कड़ी में एक यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट बिल है. सभापति महोदय, यह बिल दो महत्वपूर्ण मकसदों को एक साथ पूरा करता है. यह हमारी आर्म्ड फोर्सेस के तीनों अंगों के बीच इंटीग्रेशन तथा ज्वाइंटनेस की दिशा में बढ़ाया गया एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, जिससे वे भविष्य की चुनौतियों का एकजुट और एकीकृत तरीके से मुकाबला कर सकें. यह एक ऐसा वातावरण बनाने में निश्चित रूप से हमारी यह मदद करेगा जो हमारे इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशंस में अनुशासन को मजबूत करेगा. मैं इन दोनों महत्वपूर्ण पहलुओं पर माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा. संसदेत आयज दोनूय सभाघरांत मणिपूर हिंसाचाराच्या विशयावेल्यान बोवाळ जालो. पयलेच फावट दनपारां 12 वरां मेरेन लोकसभा आनी राज्यसभा ह्या दोनूय सभाघरांचें कामकाज तहकूब करचें पडलें. राज्यसभेत आयज 12 वरां उपरांत परतून काम सुरू जातकच बोवाळ सुरूच उरिल्ल्यान सभाघराचें कामकाज सोमार मेरेन तहकूब करचें पडलें. मणिपूर आनी राजस्थानांतल्या बायलांचेर जाल्ल्या आगळिकेच्या मुद्द्यावेल्यान राज्यसभेत बोवाळ जालो, मात लोकसभेचें कामकाज सुरू आशिल्लें. केंद्रीय माहिती आनी प्रसारण मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर हांणी मणिपूर मुद्द्यावेल्यान विरोधी पक्ष संसदेत करीत आशिल्ल्या वर्तनाचेर खर टिका केल्या. संसदेचें कामकाज आडावन दवरपाचो विरोधकांचो यत्न अलोकशाही पद्दतीचो आसा. सरकार ह्या विशयाचेर चर्चा करपाक तयार आसा, मात विरोधी वांगड्यांक फकत गोंदळ घालपाचो आसता अशेंय तांणी म्हळें. संसदे भायर खबराकारां लागीं मंत्री ठाकूर उलयताले. विपक्ष के सुरताल अलग हुए और संसद के 15 दिन बर्बाद करने के बाद देश के सामने जब इनकी जग हंसाई शुरू हो गई कि दिल्ली के बिल पर तो सब आए, लेकिन ना तर्क था, ना कोई अपनी बात ढंग से रख पाया. और ये साफ दिखा कि अब तक जो विपक्ष ने किया है वो केवल देश को भ्रमित करने का काम किया है, देश का समय और पैसा बर्बाद करने का काम किया है. चर्चा तो मणिपुर पर पहले दिन से ही होनी तय थी. विपक्ष भाग क्यों रहा है? क्योंकि तर्क नहीं है, तथ्य नहीं है. और दूसरा, दिल्ली के बिल पर भी जिस तरह से विपक्ष धराशायी हुआ है वो साफ दिखा कि अब इनको चेहरा दिखाने की जगह भी नहीं है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखालच्या सरकाराच्या काळात फाटल्या 9 वर्सांत विदेश नीती, व्यापार नीती आणि व्यवस्थापनात पुरायपणान बदल जाला अशें केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंग पुरी हांणी म्हळां. नवी दिल्लीत पत्रकार परिशदेंत मंत्री पुरी उलयताले. $5 trillion economy by 25 or 26, which people doubted, is looking at us. A $10 trillion economy by 2030 is again no longer a matter of debate or disagreement, and you are now looking between 2030 and 2040 at doubling that $10 trillion economy. Now, all my life, I've studied, as I said, continuity and change, and I see many of you around here who've looked at foreign policy and trade policy perhaps equally closely or more closely. There are 2 or 3 things I want to just mention. In 1947, when we became an independent country, we became part of a world whose agenda had already been established by others. The Bretton Woods institutions, I mean the World Bank, the International Monetary Fund, the General Agreement on Tariffs and Trade, had already been established. देशा खातीर आपल्या प्राणांचें बलिदान दिल्ल्या वीरांक आर्गां ओंपपा खातीर भारत सरकारान मेरी माटी मेरा देश ही मोहीम सुरू केल्या. ह्या मोहिमे खाला शूरवीरांच्या यादी खातीर देशभरांत वेगवेगळ्या कार्यावळींचें आयोजन जातलें. केंद्रीय म्हायती आनी प्रसारण तशेंच दूरसंचार विभागाचे सचिव अपूर्व चंद्रा हांणी काल नवी दिल्लींत आयोजीत एका जोड पत्रकार परिशदेंत ही म्हायती दिली. ह्या वेळार सांस्कृतीक सचिव गोविंद मोहन, युवा वेव्हार सचिव मीता राजविलोचन, प्रसार भारतीचे मुखेल कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी हेवूय हाजीर आशिल्ले. मेरी माटी मेरा देश ही कार्यावळ म्हळ्यार भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाचो समारोप सुवाळो आसतलो अशी माहिती ह्या वेळार तांणी दिली. खबरापत्रांत घेवया एक ल्हानसो विसव. The only show live on Indian television. A show for all you needs to know about your furry and feathery friends. An insight into the lives of your pets with the nation's top experts. Anecdotes to warm your hearts. Stories of hope and bonds. No place for any ifs and buts. Mythbuster. Come, be a part of weekly Pet Carnival. The one and only best friend forever. विसा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया मुखावेले खबरो. मणिपूर विशयाचेर राज्य विधानसभेत चर्चा करपाक आयज सभापती रमेश तवडकार हांणी अनुमती न्हयकारली. विरोधी फुडारी युरी आलेमांव हांणी 0 वरांत नेम 115 खाला मणिपुरांतल्या हिंसाचाराच्या विशयाचेर चर्चा करपाची अनुमती दिवपाची मागणी केली. मात हो विशय संवेदनशील आसा आनी ह्या विशयाचेर केंद्रीय घर मंत्रालय योग्य तो निर्णय घेवपाक सक्षम आसा अशें सांगून अनुमती दिवपाक न्हयकार दिलो. ह्या वेळार युरी आलेमांव हांचे सयत विरोधी आमदारांनी सभापतींच्या आसना मुखार वचून आग्रो धरपाचो यत्न केलो, मात सभापतींनी परवानगी दिवंक ना. श्री क्रूज सिल्वा आणि जे एज पर बॅलेट ऑफ माने ताजे ठराव जो आसा न्हय तो पयले बॅलेटाचे आशिल्लो. त्या नंतर आमी लक्षांत आयलें की हो विशय जो आसा न्ही अत्यंत सेन्सिटीव म्हळ्यार मणिपूरचो विशय ज्या आयकून घ्या पयलीं आयका संवेदनशील विशय म्हजे आयकून घ्या. ह्या विशया संदर्भात राज्य सरकार जी आसा ती आपले भशेन कारवाय करताच. त्याच्याय पेक्षा जे आसा सद्याक म्हत्वाचो विशय म्हणटा तो देशाचे जे होम डिपार्टमेंट आसा न्ही ह्या विशयाचेर तांणी कारवाय सुरू केल्ली आसा. त्यामुळे हो ठराव आमी हांगा घेनात आनी हो ठराव जो कितें घेवपाचो आसा ते हांव थारायतलो आनी हो ठराव जो आसा न्ही हांवें डिजलाव केला, भायर उडयला.
मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आयज राज्य विधानसभेत निवेदन करून पूर्वोत्तर राज्यांतल्यान गोंयांत कामा खातीर आयिल्ल्या सगळ्या लोकांच्या सुरक्षीतते खातीर योग्य ती जतनाय घेतल्या अशें निवेदन केलें. विरोधक फकत स्टंट करपा खातीर ह्या विशयाचेर चर्चा करपाचो आग्रो धरतात असो आरोप लेगीत मुखेलमंत्र्यांनी केलो. तुम्ही जाग्यार वचून बसात. तुम्ही तुमच्या जाग्यार वचून बसात. Nagaland 80% of the Christian population. CM statement करा. No opposition MLA is left in the assembly. All are working in hand with the central government for the peace, Yes. security, CM and statement development. करता ऐकून घ्या. Therefore, Honorable Speaker must not allow this August House and to be the high act of the chief publicity of the stunt. The people of Goa, in the support of the Manipur, and wish ऐकून them घ्या. for the unity, peace, ऐकून and घ्या. prosperity. CM statement And करतात. Speaker CM sir, statement करता ऐकून Speaker sir, CM मणिपुराच्या बाबतीत आम्ही स्टेटमेंट ऑलरेडी केला. मणिपुरातलो विषय सुप्रीम कोर्टात आसा. मणिपुरातलो विषय जो आसा हो हँडल करता म्हाका दिसता ऑपोजिशन आमदारांनी नाहक पब्लिसिटी खातीर हो परत एकदा स्टँड घेवचो न्ही. सरकारी कार्यालयांतल्या उपहार घरांनी तशेंच कॉलेज, बस स्थानकां, रवींद्र भवन ह्या सारकेल्या संस्थां मदीं आशिल्ल्या कॅन्टीनांत सवाय मोलान शीत आनी नुस्तेगडी आनी भाजी पाव उपलब्ध करून दिवपा खातीर आप वावुरपी गटांक प्रोत्साहन दितले अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आयज विधानसभेत सांगलें. फातोडेचे आमदार विजय सरदेसाय हांणी ह्या विशीं एक खाजगी थाराव मांडिल्लो. ताचेर उलयतना मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सरकाराच्या मुखेलमंत्री अन्नपूर्णा येवजणेंतल्यान सवाय दरांत फिश करी रायस दिवपाची वेवस्था करतले अशें सांगलें. सेल्फ हेल्प ग्रुपांक म्हणजे लोकल थंयसलोच सेल्फ हेल्प ग्रुप त्या पंचायत एरियांतलो किंवा त्या म्युन्सिपालिटी एरियांतलो तांच्या भितर PWDचो रेट सायडीक काडलो आनी तांच्याच भितर तांच्यांनी कोटेशन दिवप की बाबा आमी 1,000 रुपया दिता, 2,000 रुपया दिता आनी तांच्यांनी लायट बील, उदक बील तांच्यांनी पे करप आनी त्या सेल्फ हेल्प ग्रुपाक कॅन्टीन दिवप हेजेर आमी फायनल आसा. आणि ते कॅन्टीन जे आसा पळय न्ही आमी ऑलरेडी फक्त फायनान्स डिपार्टमेंटांतल्यान एकूच, कारण ते पयलीं PWDचो रेट्स जे आशिल्ले तेज्या शिवाय कोणूच दिनाशिल्लो म्हणून फायनान्स डिपार्टमेंटाक सांगला ऑलरेडी एक सर्क्युलर कार्ड जेणे करून ऑल कॅन्टीन ही सगळी सेल्फ हेल्प ग्रुपांक कमीत कमी रेटान वयतली. थंयसर आमी तांकां एक कंडिशनूय घालता की तेंच्यांनी मिनिमम रेटीन शीतकडी रायस दिवपाची आनी सकाळची भाजी पाव दिवपाचो. आमी मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना हेंच्या अंतर्गत सगळी कॅन्टीन गव्हर्मेंटाची जितकी कॅन्टीन आसा ज्या जाग्याचेर म्हणजे जी कोण चलयना बंद आसा तितक्या जाणांक आमी म्हणजे 1 सप्टेंबरांतल्यान आमी सुरवात करता कोटेशन हाडून तेंच्यांनी दिवची. बस स्टँडा वयली कॅन्टीन, पुलीस स्टेशना वयली कॅन्टीन, इवन दो स्कूल कॉलेजींतली कॅन्टीन, गव्हर्मेंट ऑफिसांतली कॅन्टीन ह्या आनी रवींद्र भवनांतली सगळी कॅन्टीन ही कॅन्टीन चलोवपाक दिता. तांच्यांनी मिनिमम रेट वो तेंच्यांनी दिवचो, कारण ताका आमी रेंट व्हडलेशें घेवचें ना, रेंट मिनिमम घेतले. हे आमी करून आमची स्पीकर सर तयारी आसा. पर्यटन खात्या कडेन नोंदणी नाशिल्ल्या आनी OTP प्रणालीच्या माध्यमांतल्यान पर्यटकांची नोंदणी करता अशा हॉटेलांचेर कारवाय करतले अशी स्पश्ट माहिती पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी विधानसभेत दिली. गरज पडल्यार अशा हॉटेलांची वीज आनी उदकाची जोडणी लेगीत खंडीत करतले अशें तांणी स्पश्ट केलें. क्रूज सिल्वा हांणी पर्यटन येणावळींतली गळटी आडोवपा खातीर सरकार कितें करता हाचे विशीं प्रस्न विचारिल्लो. ताचेर विजय सरदेसाय, दिगंबर कामत, एल्टन डिकॉस्टा, जी तारोलकर हांणी कांय उपप्रस्न उपस्थित केल्ले. ऑनलायन प्लॅटफॉर्म जितली आमी आसा 5 आमचे कडेन रेजिस्टर्ड आसा. देर इज नो मेकॅनिझम विथ अस एज ऑफ टुडे ऑर एनीबडी टू आस्क देम टू कंप्लाय विथ रेजिस्ट्रेशन. सो वी हॅव टू एक्ट एंड फॉर वीच वी हॅव ऑलरेडी स्टार्टेड. वी हॅव सेंड नोटिसीस टू देम टू एन्श्योर दॅट ऑनलायन तुजे OTAs आर रेजिस्टर्ड विथ अस. ओन्ली नॉट OTAs, जितली हॉटेलां ही अंडर OTAs आसा तांचें रेजिस्ट्रेशन जाय पडटलें. नो हॉटेल वील बी एबल टू डिस्प्ले दे आर booking unless they have a registration ID which is generated, and for doing this, to give them the support, we have the EODB, the ease of doing business. साउथाक जवळ 113 आसा, नॉर्थाक जवळ 188 आसा. आमी ऑलरेडी नोटीस ऑलरेडी काडली आनी तांकां धाडली बी. इश्यू इज आमचे गोंयकार भावांक थोडो टायम दिवचो हे आमी म्हणून विथ लिटल बीइंग अ लिटल गिविंग देम द कम्फर्ट झोन वी हॅव डन इट फॉर अ इयर. आता हो कम्फर्ट झोन बंद जाला. आता वी विल एक्ट. फायन्स ऑल्सो विल बी लेविड, एक्शन ऑल्सो विल बी टेकन, इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो विल बी डिसकंटिन्यूड आनी वॉटर ऑल्सो विल बी डिसकंटिन्यूड. कित्याक तांकां समज पेट कळना जाल्यार पिंच काडपाची गरज आसा. पेट करपाचो टायम सोंपला, पिंच करपाचो टायम सुरू जातलो.
राज्यांत बंद अवस्थेत आशिल्ल्या चिऱ्या खणींक कंपाऊंड घालप आनी धोक्याचे फलक लावप सक्तीचे करतले नाजाल्यार अशा खण मालकांच्या आड खर कारवाय करतले अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिली. आमदार गणेश गांवकार हांणी लक्षवेधी सुचने वरवीं ह्या गजाली कडेन सभाघराचें लक्ष ओडिल्लें ताचेर मुखेलमंत्र्यांनी जाप दिली. स्पीकर सर, एक गजाल आसा की आमी जे एक्सिडेंटल डेथ अशा पद्दतीन ज्यो जाता त्यो अवॉयड करपा खातीर खरें आमी दोनूय सर्कुलरां काडलेली त्यांनी फेन्स कर. स्पीकर सर, जितक्यो लिगली काडटात पळय न्ही, जे लिगली काडटा तांकां आमी सगळ्यांक कंडिशन 100% घातला आनी ते करपाकूय लायता. बट स्पीकर सर, कारण खूब कडेन इल्लिगल काडप हो प्रकार सुरवात आसता आनी इल्लिगल काडटा त्या प्रमाणे रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट, WRD डिपार्टमेंट, पंचायत ह्या सगळ्यांची आमी पयलीं एक्चुअली फ्लायींग स्क्वॉड आमचो मामलेदाराच्या अंडर आसा. मामलेदाराक तलाटी रिपोर्ट दिलो काय त्यांनी डायरेक्टली वचून तेजेर एक्शन घेवपाक जाय. पण एक एकदां स्पीकर सर म्हणजे तलाटी मामलेदाराच्या लक्षांत हाडून दिना आनी अशा पद्दतीच्यो इल्लिगल क्वॉरीज त्यो एकदां चालू उरता आनी पावसान हो विशय येता. बट स्पीकर सर, आमी म्हणटा तशा चारूय डिपार्टमेंटांक एकत्र घेवन आमी इन्स्पेक्ट करपाक लायता कितल्या जाग्यांचेर क्वॉरीज आसा आनी त्यो सगळ्यो एक तर त्यो वॉटर हार्वेस्टिंगा खातीर डेफिनेटली आमी ताचो यूज करता. मायन्स डिपार्टमेंटाच्या वतीने आमी बरयला की इन फ्युचर वी आर युजींग एज अ वॉटर हार्वेस्टिंग म्हणून आनी ताचो फुडें आमी उपयोग करता. ताका आतां आमी फेन्स जर आतां लोकल ती जमीन कोणाची ताका फायन करून त्यो निदान फेन्सिंग करपाक लायता जाता तितके बेगीन ही कमिटी फॉर्म करता आनी जो नाका त्यो मागीर क्लोजरचो विशय जो आहा तो आमी क्लोजर त्या पद्दतीन विचार करपाक शकता. राज्य सरकारान नवीन उद्देगीक धोरण सप्टेंबर 2022 वर्सा घोशीत केलां. ते उपरांत उद्देजकां कडल्यान व्हडा प्रमाणात प्रतिसाद मेळटा अशी माहिती उद्देग मंत्री मोविन गुदिनो हांणी आयज विधानसभेत दिली. आमदार विजय सरदेसाय हांणी गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळा विशीं विचारिल्ल्या मूळ प्रश्नाचेर जाप दितना मंत्री मोविन गुदिनो हांणी टाटा सारकेल्यो कंपन्यो गोंयांत येवपाक सोदता ही खोशयेची गजाल आसा अशें सांगलें. जेन्ना आमी न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी सुद्दां एनावन्स केली आणि एनावन्स केली तेन्ना एक वर्स सुद्दां जालें ना. इट वॉज इन सप्टेंबर 2022 दॅट वॉज एनावन्स. वी हॅव नॉट इवन कंप्लिटेड 1 year. आमकां इतले रिक्वेस्ट येयल्ले आसा, प्रत्येक फावटी इन्क्वायरी आसा आनी आमी फकत ते एनावन्समेंट करून रावना. आय वेंट टू गुजरात चेंबर ऑफ कॉमर्स, आय वेंट टू बॉम्बे चेंबर ऑफ कॉमर्स, आय वेंट टू पंजाब चेंबर ऑफ कॉमर्स, हरियाणा चेंबर ऑफ कॉमर्स, Delhi चेंबर ऑफ कॉमर्स, and I interacted with them. My simple tagline was, business you can do anywhere in the world, industry you can put anywhere in the world. You all are such big businessmen with good proposal, but Goa, there is a difference. I tenna to stand घेतलो. You can do business with pleasure. Since Investment Promotion Board o येयला तेन्नासून from 2014 आमकां project आमी approve केला 259 with total investment of 19,421 crores. घेऊया एक लहानसं विसव. नमस्ते लैंड, मरहबन इलल हिंद, जरी इंडिया, सलाम इंडिया, नमस्ते इंडिया, नमस्कार भारत. मैं इंडिया, नहनु हुनूरा इंडिया, माँ हिंदी हस्ती, हिंदियानी, सलाम हिंदुस्तान. We are India. You can watch Doordarshan's national channel on 114 number on Tata Play, 148 on Airtel, 302 on Sun, 40 on Hathway, 175 on D2H, 138 on Den, 193 on Dish TV, and number 2 on Free Dish. विसा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. राज्यांतल्या राष्ट्रीय महामार्गाचेर आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स म्हळ्यार कृत्रीम बुद्धिमत्ता प्रणालीच्या माध्यमांतल्यान वेग नियंत्रण करतले. खंयच्याच महामार्गाचेर स्पीड ब्रेकर दवरचे नात. महामार्गाचेर सार्वजनीक प्रसाधन घरां उबारपाचो यत्न करतले अशी माहिती भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्राल हांणी गोंय विधानसभेत दिली. आपल्या खात्यावेल्या अदमासपत्रकीय अनुदान मागण्याचेर काल जाप दितना तांणी आपल्या खात्याची माहिती दिली. There's a system of putting the speed breakers. The local panchayat body or the councillor takes up the issue. The traffic management, the traffic police, they have a team. The collector sends deputy collector. It's a mechanism. PWD does not put speed breakers. It is only on the request of the collectors. And I'm going through the files.
where PW have rejected that there should not be speed breakers here because somebody was telling Raya that on that wall, on the turn, the speed breaker. PW, after rejecting technically that you cannot put, collectors have gone and exercised their powers of putting speed breakers in some places, Speaker sir. I'm just telling you. So what I'm saying, Speaker sir, we will look at the holistic view and there are things to be changed. I will take Honorable CM into confidence and we will see. But as far as National Highway is concerned, there's a Supreme Court order that no speed breakers on National Highways. There will be only rumblers on that. But as I said, that National Highways is our focus. We are going to put artificial intelligence on all the national highways where speed will be detected by a form of radars. Challenge will happen openly. So give me some time I promise within the next 1 year. When I came back after 1 year from today, you will find a lot of improvements in the infrastructure of the road infrastructure of the state where automatic challenge will happen so that speed, as you said, somebody said that you put rumblers also, people go at 90 speed and 100 speed. It is a sound which irritates everybody. So we'll work on those directions. We will have more of that. गोरवां सांबाळ आनी चिकित्सा सेवा संचालनालयाच्या पशुचिकित्सा सेवेत सुदारणा करपा खातीर सदर खात्याक आयज 21 दुचाकी भेटयल्यो. परवरी सचिवालयात जाल्ल्या एका खासा सुवाळ्यांत मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी 5वो बावटो दाखयलो. ह्या वेळार गोरवां सांबाळ आनी चिकित्सा सेवा खात्याचे मंत्री निळकंठ हळर्णकार उपस्थित आशिल्ले. दिवचल, पणजी आनी चिखली वाठारा खातीर पशुचिकित्सा अँब्युलन्स सुरू करतले अशी माहिती हळर्णकार हांणी दिली. शेतकारांक वेळार आनी बरी सेवा दिवपा खातीर सरकाराचे प्रयत्न आसात आनी सदर खात्याचे कर्मचारी आनी दोतोर ह्यो दुचाकी घेवन दूदकार शेतकाराच्या घरा वचून जनावरांचेर बेगींतल्या बेगीन उपचार करूंक शकतले. हांवें अंत्योदय तत्वाचेर सांगता आसतना वेटरनरी डिपार्टमेंटात सुद्धा वेटरनरी सर्विसीस ह्यो शेवटच्या जनावरां पर्यंत पावच्यो, शेवटच्या फार्मरां पर्यंत पावच्यो, होच आमचो उद्देश आसा. आनी शेवटचो फार्मर जो सत्तरी गांवांतलो आसतलो, पेडणे गांवांतलो आसतलो, काणकोण गांवांतलो आसतलो, हाज्या पर्यंत आमचे वेटरनरी एसिस्टंट आनी वेटरनरी डॉक्टर्स पावचे म्हणून आतांच आमी 21 गाडयो दिवपाचो हो कार्यक्रम हांगासर घडोवन हाडला. 21 चाव्यो दिता आसतना 21 वेगवेगळ्या वेटरनरी डिस्पेन्सरी आनी वेटरनरी हॉस्पिटल्स जे आमचे आसा तांच्या खातीर आमी दिता. सगळे आमचे वेटरनरी एसिस्टंट आनी वेटरनरी डॉक्टर्स एनी टायम आमी 24/7 जे आमचे पशुपालन स्कीम आसा, कामधेनू स्कीम आसा, ह्या कामधेनू स्किमी खातीर इदर टू द AI ट्रिटमेंट किंवा बाकीचे तेंच्यो जाल्ल्यो बाकीची जाल्ली प्रॉब्लम्स हे ट्रीट करपा खातीर ह्या बायकांचो, ह्या गाडयांचो उपयोग तांकां जावचो. ते आपलो किट घेवन लोकांच्या घरा पर्यंत, गोठ्या पर्यंत पावतले आनी तांकां ट्रीटमेंट दितले. ह्या उद्देशान ह्याच्यो गाडयो दिता. गोंय सरकाराच्या शिक्षण खात्यांतले निवृत्त शिक्षणाधिकारी आनी नामनेचे लेखक अरेडकर हांच्या मनतरंग ह्या पुस्तकाचें विमोचन बहरीन हांगचे भारतीय उद्देजक मायकल डिसूजा हांचे हस्तुकी मुंबयत जालें. ह्या वेळार सिंधुदुर्ग बँकेचे निवृत्त अधिकारी बंडू राऊळ, नाशिकचे साहित्यीक नंदन रहाणे, मुंबयचे बापू किरप हांचे सयत हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. उद्देजक मायकल डिसूजा हांणी पुस्तकाचें विमोचन केले उपरांत लेखक जयराम रेडकर हांच्या साहित्यीक योगदानाची तोखणाय केली. तांच्या पुस्तकांतल्यान खूब गजाली शिकूंक मेळटात आनी उत्तमोत्तम पुस्तकां बरोवची असो हावेस तांणी उक्तायलो. पुस्तकाचे लेखक अरेडकर हांणी मनोगत उक्तायले. त्यातून आपले रेशीम बंद तयार होतात. या गोष्टीचा आनंद याच्यासाठी असतो की माणसाचं जीवन घडत असताना ही मित्रमंडळी जी असतात, सहृदयी माणसं जी असतात, ते तुमचं जीवन घडवतात. नवीन नवीन तुमचे अनुभव समृद्ध करतात. माणसं जिव्हाळा असला तरच जवळ येतात, मग ते अंतर कितीही असू दे. हा समारंभ गोव्यात व्हावा असं तिथल्या माझ्या मित्राने वाटत होतं आणि ज्यावेळी फेसबुकवर घातलं की असा प्रोग्राम मुंबईमध्ये होणार आहे, ते ऑल दे सरप्राईज. अरे गोव्याचा माणूस, गोव्याचा लेखक आणि मुंबईत मध्ये कुठे. आणि त्याने ठरवलंय माझा वाढदिवस ज्या दिवशी आहे त्या दिवशी तिथं आणखी एकदा प्रकाशन गोव्याच्या लोकांना. रानकवी म्हण नामना फावो जाल्ले नामनेचे कवी पद्मश्री ना. धो. महानोर हांच्या कुडीचेर आयज संभाजीनगर जिल्ह्यांतल्या
पळस खेड हांगा निमणे संस्कार जातले. काल तांकां पुण्यात मरण आयिल्लें. आयज सकाळीं महाराष्ट्राचे मुखेलमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुखेलमंत्री अजित पवार हांचे सयत राजकीय, साहित्यीक आनी चित्रपट मळावेल्या मानेस्तांनी तांच्या कुडीचें निमणें दर्शन घेतलें. पुराय सरकारी इतमामान आयज सांजे तांच्या कुडीचेर निमणे संस्कार जातले. 7व्या दादल्यांच्या आशिया अजिंक्य चषक हॉकी सर्तींत काल जाल्ल्या पयल्या सामन्यांत भारतान चीनाचो 7-8 गुणांनी पराभव करीत विजयी सलामी दिली. चेन्नईतल्या महापौर राधाकृष्णन मैदानाचेर जाल्ल्या सामन्यांत हरमनप्रीत सिंग, सुखजीत सिंग, आकाशदीप सिंग, वरुण कुमार आनी मनदीप सिंग ह्या खेळगड्यांनी दमदार कामगिरी करून चीना आड भारतीय पंगडाक जैत मेळोवन दिले. ह्या जैताक लागून संवसारीक वळेरेंत भारतीय पंगड उंचेल्या पांवड्यार पावला. आयज ह्या सर्तींत कोरिया आनी पाकिस्तान, चीन आनी मलेशिया जाल्यार भारत आनी जपान पंगडां मदीं खेळ जावपाचो आसा. भारत आनी वेस्ट इंडीज मजगतीं 20 षटकांच्या पयल्या कस लावपी क्रिकेट सामन्यांत वेस्ट इंडीज पंगडान भारताचो 4 धांवड्यांनी पराभव केलो. कुरुबावलो जिखून पयली फलंदाजी करीत वेस्ट इंडीज पंगडान 20 षटकांत 6 गडी वगडावन 149 धांवड्यो केल्यो. ताका जाप दितना भारतीय पंगडान सगळे गडे वगडावन 145 धांवड्यो करप शक्य जालें. 5 सामन्यांत माळेंतलो दुसरो सामनो येता त्या आयतारा गयाना हांगच्या प्रॉव्हिडन्स मैदानाचेर जावपाचो आसा. पळया आयचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केलां ते प्रमाण आयचें चडांत तापमान 31 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 25 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आनी आतां खबरो सोंपोवचे आदीं परत एक नदर आयच्या मुखेल खबरांचेर. दक्षिण आफ्रिकेचे राष्ट्राध्यक्ष माटामेला रामापोसा हांचे वांगडा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केली भासाभास. दोनूय देशां मदीं राजनैतीक संबंद घटमूट करपाचे संकेत. दक्षिण आफ्रिकेचे राष्ट्राध्यक्ष माटामेला रामापोसा हांचे वांगडा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केली भासाभास. दोनूय देशांमदीं राजनैतीक संबंद घटमूट करपाचे संकेत. तिनूय सेना दळाचो एकवटीत पंगड करपी आंतरसेवा संघटन विधेयक लोकसभेत मंजूर. राज्यसभेचें कामकाज सोमार मेरेन केलां तहकूब. मणिपूर विशयावेल्यान विधानसभेत भासाभास करपाची विरोधकांची मागणी सभापतींनी न्हयकारली. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सादर केलें निवेदन. मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा येवजणे खाला सवाय मोलान शीतकडी आनी भाजीपाव दिवपा खातीर आप वावुरपी पंगडाक दितले प्रोत्साहन. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी विधानसभेत दिली माहिती. आनी दादल्यांच्या आशिया अजिंक्य चषक हॉकी सर्तींत भारतान चीनाचो 7-8 गुणांनी केलो पराभव. आयज भारत आनी जपान पंगडां मदीं जातलो खेळ. आनी इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.